आज चार सालसेतातले 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सिम्बॉल लोडिंग असले तर कालच्या सारखेच आयजूय त्या जे सिम्बॉल लोडिंग युनिट जे इंजिनियर येयल्यात ते इंजिनियरांनी कितें करपाचें तर काल आमकां दिले तो ड्राफ्ट दिलो एक सिम्बॉल लोडिंग युनिटाचो आणि ओरिजिनल ड्राफ्ट दिवंक ना, ओरिजिनल जी कॉपी असता ती दिवंक ना. काल डेप्युटी कलेक्टरान सुद्धा सांगलेले, रिटर्निंग ऑफिसर आहा त्यांनी सुद्धा सांगलेले की ह्या लोकांक नोटीस काढलेली 25 तारखेक, मेमोरंडम काढलेलो 25 तारखेक. इट इज अ 476 मेमोरंडम आणि तेतून पॉइंट 4 सरळ म्हटलेले की ऑल्सो रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड युजर मॅन्युअल ऑन SLU टू कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट ऑर द रिप्रेझेंटेटिव्ह इफ रिक्वायर्ड. आणि होच कलेक्टर आयज सांगता अशें खंयच बरयल्लें ना सिम्बॉल लोडिंग मॅन्युअलान किंवा EVM मॅन्युअलान की तुमकां तेची कॉपी दिवपाक जाय. जर सिम्बॉल लोडिंग युनिट ही एक भानगड जावपाची शक्यता असलेली व्हडली गजाल, कित्याक जे आम्ही फ्री फेअर अँड ट्रान्सपरंट इलेक्शन म्हणतात ते फ्री फेअर अँड ट्रान्सपरंट इलेक्शन हांगा पूर्ण व्हायोलेट केले वयता. हे हांगा जे ऑफिसर्स हे सगळे आयचे जे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ARO आसात हे ऑन फेस ऑफ देअर अपियर्स बोगस. हे सगळे जण व्हायोलेट करतात. आता सुद्धा जो फर्स्ट एस्टॅब्लिश केल्लो आसा असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी तेतूनय सगळे सिम्बॉला घालच्या आधी भितरली 5% सिलेक्ट केली गेली. हे व्हायोलेशन. 5% सिलेक्ट केन्ना करप असतात जेन्ना सगळ्यांचेर एक सिम्बॉला घालतात आणि कॅन्डिडेट सेट करतात तेन्ना करप. वेर एज तेंच्यांनी फोर्सान आता सुरू केला आणि आता ते थांबयला. म्हणून ह्या सगळ्या ऑफिसरांचेर कारवाई जावपाक जाय. ही लोकशाही वांगडा फटिंगपणां आसात. मेन गजाल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडाक इंडिया इतले पैसे दिता तेंच्यांनी एक साधे मॅन्युअल, जे मॅन्युअलाची आमी ताका वेग विचारले तूं जर आज लोड करता ते दुसरे लोड करता मातशा उपरांत. पहिले गेले म्हणून त्याचो प्रूफ कितें तर त्याचो प्रूफ कितें ना. त्या सिम्बॉल लोडिंग युनिटाची मेमरी कितली आसा किंवा त्याची कॅपॅसिटी कितली आहा ते ताका खबर ना. तेचेर फाटले लोड केल्ले डिलीट करपाचो बटन ना. मागीर ताका विचारले हे डिलीट कशे केले वयता तो म्हणटा कितें करात, पयलीं 2 घालून दाखयतात ती दिसतली तुमकां, मागीर 9 घालतात मागीर 2 दिसची ना. म्हणजे हो प्रूफ, अरे हो प्रूफ, हे ट्राय अँड एरर मेथड. आणि येद्या व्हडल्या लोकशाही वांगडा ही फटिंगपणां चल्ल्यात. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अशी 2 कंपनी दितात, पण हांगा येयल्या ती भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. आणि हांगा सरळ दिसता की तांकां खंयचोच प्रोसिजर करचो ना. आणि गोंयचे आमचे ऑफिसर म्हाका तांकां शेमलेस म्हणूनशे दिसता. तांकां सुद्धा लोकशाहीची थोडी सुद्धा किंमत पडलेली ना. काल इन्स्पायर्ड तांकां इतले सांगून तरी ते आयज निलाजरेपणान सांगतात की सगळी वोटिंग लोड जावच्या आधी मातसो यो आणि तांकां आमकां 3 सिलेक्ट करून दी. ही सगळी प्रोसेस व्हायोलेट केल्लो आसा हेंच्यांनी. ऑलरेडी तांकां सांगला की जे कोण भितर येतात ते मोबायला सकट येतात भितर. म्हणजे जे इलेक्शन कमिशनाची प्रिन्सिपल आहात की मोबायल खंयचीच इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस येवंक जायना ती ते व्हायोलेट करतात. स्वतः कलेक्टर आणि बाकीचे लोक विथ डिव्हाइस भितर येयल्ले तेंच्यांनी ते केले. दुसरी गजाल एकूच एंट्री आसपाक जाय. यांच्याकडे 7 ते 8 एंट्रीज असतात भितर येवपाक, म्हणजे ते व्हायोलेट केल्ले आसात. अशा कंडिशनान इलेक्शन कमिशनान हेचेर कारवाई करपाकूच जाय. आणि जे ऑफिसर आहात तांकांय आमच्या चीफ सेक्रेटरीन गोयच्या मेमो काडपाक जाय आणि तांकां दाखोवपाक जाय तेंची जागा. दे आर पेड फॉर दीस पर्पज. आणि तुम्ही फटिंगपणां करू नका. तुम्ही गव्हर्नमेंटाचे सर्वंट, तुम्ही कोणाचे तरी नोकर असल्या भशेन वाचोना, लाचार जावं नका. तुमकां इतली ह्या सगळ्या ऑफिसरांक आणि सगळ्या कामगारांक सांगपाची इच्छा आसा. तुम्ही कंप्लेंट बी करतले? कंप्लेंट डेफिनेटली 5 कंप्लेनी ऑलरेडी केल्यात. ऑलरेडी आरोप 5 कंप्लेनी केल्यात. आमकां खोटे सिम्बॉल लोडिंग युनिटाचे मॅन्युअल दिले म्हणून केल्यात. कितलेशेच एंट्रीज आसात म्हणून केल्यात. तुम्ही सारखे भितर येताना चेक करिनात मोबायल म्हणून केल्यात. एव्हरीथिंग वी हॅड डन. बोर्ड कितें करता थिंगा आतां? कोण तुम्ही बोवळे म्हणजे एट अ टायम त्यांनी कितें सांगलेले 3 कॅन्डिडेट धाडात, 3 तुमचे लोक धाडात. एट अ टायम 3 हेंचेर आमी काम करतले म्हणून. तर एट अ टायम थंय 10 हेंचेर ते काम करतात आणि आमकां पळोवंकूच मेळना कितें चल्लां ते. म्हणजे मे बी इट इज अ फिक्सिंग. आणि हे सगळे भितर हे कॉन्स्पिरसीन भाग आसात. म्हणून इलेक्शन जे आमच्या इलेक्शनाचो कायदो आसा पीपल रिप्रेझेंटेटिव्ह त्याच्या अंडर ह्या सगळ्या ऑफिसरांचे ज्यांचे रेकॉर्डिंग जाल्लेले आसा तेंचेर सगळ्यांचेर कारवाई जावपाक जाय. कित्याक EVMांक अख्खो देश झगडटा आणि हे लोक फटिंगपणां करतात हांगा बसून. ही फटिंगपणां, देशा वांगडा फटिंगपणां, लोकशाही वांगडा फटिंगपणां आसा. म्हणून हे झगडचें पडटा. गरज नासली पूण हे फटिंगपणां करतात हांगा सगळे जाण ऑफिसर.